क्लासीत शिकोवपी इन्स्ट्रक्टरा बरोबर बाचाबाची करपी, क्लासीचे दार बंद करून सराक आडोवन ताचे आंगार गेल्ले हे होंडा ITIचे भुरगे। हो व्हिडिओ फाटले 2 दीस जाले होंडा ITIचो म्हूण सोशल मिडियार व्हायरल जाला। ताची शहनिशा करपाक प्रुडंट होंडा ITIत पावले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे कर्म थंयच्याच भुरग्यांचे। 15 ऑक्टोबराक होंडा 70चे ITIत ही गजाल घडिल्ली। मोबायला वेल्यान आनी युनिफॉर्म घालूंक ना म्हूण भुरगे आनी इन्स्ट्रक्टराचे खंय वाजले। भुरगे दारां बंद करून त्या इन्स्ट्रक्टराच्या आंगारूय गेले। थंय आनीक एकलो स्टाफ पावलो आनी प्रकरण थातारलें। ITIचे प्रिन्सिपलान त्या भुरग्यांचे पालक आनी त्या सराक आपोवन प्रकरण ताचे पद्दतीन मिटयलें। मात क्लासींतल्याच भुरग्यांनी हे सगळे मोबायलार शूट केल्ले आनी तांचे मदलेच कोणे तरी ते वाऱ्यार घाले। फाटले 2 दीस हो व्हिडिओ सोशल मिडियार बरोच व्हायरल जाले उपरांत आतां ताची खात्यांतर्गत चवकशी सुरू जाल्या। CMO ऑफिसानूय दखल घेतल्या। बुधवारा होंडा ITIचो प्रिन्सिपल आनी दोगा इन्स्ट्रक्टरांक डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रेन्योरशिपाचे डायरेक्टरान आपले कचेरेंत आपोवन घेतिल्ले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण सोमार मंगळार मेरेन प्रकरणाचो चवकशी अहवाल जातलो। घडला तो प्रकार मुख्यमंत्र्या मेरेन पावतलो। व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हूण सरकारी पावण्यार चवकशी सुरू, ना जाल्यार ITIच्या भुरग्यांची इन्स्ट्रक्टरा कडेन झुंडशाही भितरले भितर पोंक जावपाची। आतां हातूंत कोण राजकी मेतेर जाता काय न्याय निवाडो जाता ताचेर सरकाराची परीक्षा। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी तुकाराम मराठे।